आयज आमी साळगांव मतदारसंघातलो चोगोम जो मेन रस्तो आसा विच लीड्स टुवर्ड्स टुरिजम डेस्टिनेशन कालांगूट कानोळे ह्या डेस्टिनेशना कडेन वयता. हो रस्तो जो आसा आयज चोगोम जे भोसले हॉटेल आसा परत नवधार आसा पर्वरी आमी आहा ह्या रस्त्याची दुर्दशा म्हणटा पळय ती गेली 3 वर्सां अशी जाल्ली आसा. आनी दीस रोड इज नॉट मेन फॉर मोटरेबल म्हणजे रस्त्यार ह्या गाडये चलोवंक शकना अशें तरेचो हो रस्तो आनी अशेच लोक गेले 3 वर्सां काडटा. हांव आमचे जे PWD रस्ते डिपार्टमेंट आसा PWD डिपार्टमेंट ह्या प्रश्न विचारता की गेले 3 वर्सां तुमी कितें करता. हांवें डिपार्टमेंटा कडेन मेमोरेंडम दिल्लो आसा की बेगींतल्या बेगीन हो रस्तो रिपेर जावचो म्हणून. ह्याच पद्दतीचो सिट्युएशन बेती तूं आपले रेश मागूस नेरूल गांवांत किंवा रेश मागूस कडल्यान जो पिल्यांच्यान रस्तो वयता हे रस्ते ह्याच पद्दतीन गिरीचे रस्ते सांगोर्डाचे रस्ते अशेच रस्ते पेड्यार जाल्ले आसा. लोक आयज हे PWD डिपार्टमेंट आसा आनी तांकां निवडून दिल्या तांकां गाळी घालपाक लागले. गेले 3 वर्सां हेच प्रकरण चल्लेलें आसा. हांव विनंती करता ह्या आमच्या रस्त्याच्या डिपार्टमेंटाक की जाता तितके बेगींतल्या बेगीन हो रस्तो रिपेर करचो अशें तांकां बरोवन दिल्लें आसा. आनी तांकां हांवें आयज फोन करूनच जो आमचो एक्झिक्युटीव इंजिनियर आसा ताका सांगलेलें आसा जर फुडल्या 10 दिसांक जर हो रस्तो जायना जाल्यार आमी सगळे प्रिकॉशन आमचे कडेन जे आसात आमचे कडेन ऑप्शन आसा आमचे कडेन ऑल्टरनेट आहा ते सगळेच आमी यूज करतले. ना तुमचे कडेन जायना रस्त्या डिपार्टमेंटा कडेन जर रिपेर करपाक जायना आमकां NOC दिवची. हांव कॉन्ट्रिब्युशन करून हे रस्ते रिपेर हो जो रस्तो जो स्ट्रेट आसा आमरेकर ट्रेडर्स तो आपले टाकी पर्यंत रस्तो हांव रिपेर करता लोकांची हेल्प घेता जाल्यार हेंच्यांनी सांगचें. आमी आमच्या आमदाराक निवडून दिलो आमचो म्हाका दिसता केपेबल ना हेजे वरसून हें सिद्ध जाता. गेले 3 वर्सां साळगांव मतदारसंघाचे सगळे रस्ते आहा ते पाड पडलेले आसा. हांव तांकांय आव्हान करता की तेंच्यांनी बेगींतल्या बेगीन आपल्या ऑफिसाचो जो पावर आहा तो यूज करून हे रस्ते बेगींतल्या बेगीन मेंटेन करचे रिपेर करचे. हांव म्हणटा सरकारा कडेन मे बी पयशे कमी आसा हॉट मिस्टेक जावंक शकना पूण रिअस्फाल्टिंग रिपेर हें जावपाकूच जाय. आमी ह्या रस्त्याचेर गाडयो चलोवपाक रोड टॅक्स भरता आमी टॅक्स भरता RTO डिपार्टमेंटाक. त्या खातीर लोकांक रस्ते बरे दिवंक जाय हें डिमांड करता. ना जाल्यार आमच्या हातान जर आमी कायदो घेतलो जाल्यार रागार जावं नाकात. ओके हे इशारो हांव तांकां दिता. आमी हे पळय रिप्रेझेंटेशन सुद्दां दिल्लें आसा ऑलरेडी दिल्लें आसा. तेंच्यांनी हेजेर बेगींतल्या बेगीन कितें आहा पळय तो विचार करचो अशें म्हाका विनंती आसा. सर तुमकां एके सायडच्यान तुमी तुमच्याच पार्टीचो आमदार आसतना तुमकां एक लज कशी दिसना कित्याक लोक तुमकां विचारता. आमच्या पार्टीचो म्हणल्यार हांगा आमदार साळगांव मतदारसंघान आसा पळय हांव साळगांव मतदारसंघाचो विचार करून आयज उलयतां. म्हाजे कडेन व्हडलो कितें पोस्ट आसा न्हय पूण साळगांव मतदारसंघातले रस्ते ह्याच पद्दतीन पेड्यार जाल्ले आसा. तेंच्यांनी जाता तितके बेगीन हें करपाक जाय. तेणी सरकारा कडेन करपाक जाय. हेज्या फंड सगळ्याकूच कमी आसा मे बी आसतलो सगळेच दीस बरें आसता अशें नासता पूण रिपेर करपाक जाय. रिपेर करपाक कितके पयशे लागता मेंटेन करपाक कितके पयशे लागता. हांव हॉटमिक्स तुमी करा अशें डिमांड करिना ह्या वखदार पूण रिपेर करा जे मोटरेबल रस्तो लोकांक सारके चलोवंक. आतां आयज तेंच्यांनी सुरू हें केल्लें आसा की फातर घालून माती घालून करा. माती घातल्या नंतर एक पावस पडटा म्हणसर ते सगळें जालें आनी आसा तशें फंड पडटा. लोक चलोवपाक कितकेशेच एक्सिडंट जाता कितके लोक पडटा. भुरगे यंगस्टर आसा पळय ते इकडेंतल्या तिकडेन काडटा आनी कितकेशेच एक्सिडंट जाता. त्या खातीर परत एकदां रिक्वेस्ट करता तेंच्यांनी बेगिनल्या बेगीन ह्या हेजेर एक्शन घेवची जाता तितकी बेगीन. ना जाल्यार आमकां फुडें सरपाक तुमी मोटिवेट करूं नाका पुश करूं नाका.